पण गेल्या विसर्जन तुम्ही प्री अलायन्स असेल तुमचे लोकसभेत आता तुम्ही ऑल आउट असपाचे पहिली ठरेल तुमचं एक्झिक्युटिव्ह कडेन तुम्ही कशें पळयता सगळे झेडपी इलेक्शन मुखार येवपाक गोवा फॉरवर्ड ऑल आउट अशें न्ही. एक पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना आसता आनी त्या रिकॉग्नायज पार्टी, एक प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीची जबाबदारी की आपले संघटन उबें करप. आनी पयर जी स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मिटींग जाल्ली थंय अशें ठरयलें की बाबा विजय सरदेसाय आमचो अध्यक्ष बाबा विजय हाच्या नेतृत्वा सकयल की सगळे कडेन आमचे ब्लॉकाची हे आसपाक जाय. कारण फाल्यां ब्लॉक सुद्दां आसप, फाल्यां आमचे खंय आमी कंटेस्ट करीत, खंय आमचे अलायन्स पार्टनर कंटेस्ट करीत, सो एकामेकाचो आदार जाता. सो संघटना उबी करप ही प्रत्येक राजकीय पक्षाची जबाबदारी. आणि आमी एक रिकॉग्नायज रिजनल पार्टीची आमची जबाबदारी जाता की प्रत्येक कडेन वचून आमची संघटना उबी करप. कारण आमचे टर्मूय सोंपिल्लो फाटले कांय म्हयन्या पयलीं. सो सगळ्या कडेन रिकॉन्स्टिट्यूट करप आनी नव्या भुरग्यांक हाडून नव्या भुरग्यांक वाव दिवप आनी नव्या भुरग्यांक मेन स्ट्रिमान हाडप ही आमची जबाबदारी जाता. सो प्रत्येक कडेन ब्लॉक आमी करतले. विजय सरदेसाय बर्थडेच्या नंतर आमी सगळे करून ब्लॉकाची हे जातली पुनर्बांधणी जातली सगळे कडेन. रोखडें झेडपी इलेक्शन गोवा फॉरवर्डान तुमचें झेडपी इलेक्शन घडेल मातशें तुमी पळयात. आमी सदांच आमचें अशें आसतालें की वी डोंट वॉन्ट टू सी एज कितें म्हणटा स्पॉयल स्पोर्ट्स. सो आमचे सदांच हे आसा की प्रिसिजन हिटींग आमी करतात, टार्गेटेड हिटींग जिखपा खातीर. आनी सरकाराक जर शाद येवंक जाय रुलींग पार्टीक आनी खंय जाल्यार स्ट्रॅटेजिकली ते थरोवचें पडटलें, करचें पडटलें. पयलो फोकस आसा आमचो सगळे कडेन वचून ब्लॉकाची बांदणी करप जे आमी टायम बाउंड मॅनरान करतले बाबा विजयाचे हात घट करपाक. म्हणजे तुका अशें दिसता की तुमी झेडपी इलेक्शन कंटेस्ट करपाचें आसा? प्रत्येक राजकीय पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करता करना ही तांचे डिसिजन आसता. लेट अस क्रॉस द ब्रिज when टाइम कम.